मये वाठारांतली शेतां अंदू सुकी उरतलीशी दिसता। गोंयगणे तळेचेर सुमार 100 परस चड शेतकार निबून आसात। आदी खणीक लागून मारिल्ले पीठ तशेंच उक्ते साणिल्ले, जाका लागून उदकाचो उणाव जाल्ल्यान शेतकारांचे भोव लुकसाण जाले। पळयात पुराय बातमी। सरकार सांगता शेती करात, पूण तांकां प्रत्यक्षात कसलीच मजत मेळना। उलट तांकां जायत्या अडचणीक तोंड दिवचें पडटा। ताची दखल घेतलो तरी कोण? जायते फावट तांकां मजतीच्या नांवान फकत आश्वासनां मेळटात। मये गांवांतले शेतकार पुरायपणान आपल्या शेता खातीर सैमीक उदकाचेर आदारून आसात। आता खणकामाक लागून उदकाचो स्त्रोत पुरायपणान बंद जाला। आयकात शेतकऱ्यांचे उतफर्के। आम्ही गोंय सरकाराकडे फाटल्या काही वर्सांनी ज्या मायनिंगमुळे जे डिस्टर्बन्स जाल्ले शेताचे, ताका लागून सातत्यान प्रयत्न करीत असले की जे हांगासर गोंयगणी म्हणून तळें आसा तेचेर साधारण 100 वयर शेतकारी निर्भर आसा। त्या शिवाय गांवांतल्यो ज्यो तळयो आसा, झरी आसा, ह्यो सगळ्यो त्या तळ्याचेर रिचार्ज जाताल्यो। पूण जेन्ना मायनिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू जालें तेन्ना हे जे पीठ हांगासर मारले, हें तुमकां दिश्टी पडटा हांगासर, ते पीठ मारल्या नंतर ह्या गोंयगाण्या तलावाचे सगळे झरे ह्या वटेन वळ्ळे आनी तेन्ना पासून शेताक लागून जे उदक मेळपाक जाय तें उदक मेळना जालें। लोकांच्यो बांयो सुकल्यो, हे सगळे परिणाम त्या मायनिंगाचे जाले। म्हणून मायनिंगा कडेन मायनिंग कंपनी जी चौगुले कंपनी हांगासर आसा तेज्या कडेन आमी संपर्क साधलो, म्हणून तात्पुरती वेवस्था अशी तेंच्यांनी कांय केल्यो। तात्पुरते पंप स्टार्ट मारताले आनी आमकां उदक दिताले। तेन्ना अंदू शेतकारां समोर एक प्रसंग येयल्लो आसा की हे शेत आतां उदीक जर अजून मेळोंक ना जाल्यार शेत आतां करपाचें काय ना करपाचें आनी तें मेळटलें काय ना मेळटलें। तर आमची अशी मागणी आसा की सरकाराची खरें म्हटल्यार जबाबदारी आसली की तेंच्यांनी त्या टायमार तें उदक आमकां थंय सप्लाय दिवपाक जाय आसलें। ना जाल्यार त्या गोंयगण्याची स्थिती, तलावाची स्थिती जी आहा ती पूर्ववत करून दिवंक जाय आसली। ह्यो दोनूय गोश्टी करूंक ना। मायनिंगचे पयशे तुमी खंयच्या खंय वापरतात, मयेच्या शेतकाराक लागून जर ते पयशे जर वापरलेले, तेजो योग्य नियोजन जर त्या पयशाचें जाल्लें जाल्यार आमकां तेजो फायदो आसलो। तेजें नियोजन जायना, तेंच्यांनी मायनिंगा कडेन गेल्यार ते हात वयर करतात। आतां आमी कोणा कडेन वचप? ही शेतां आमकां पोरूं तशीच लायली शेतां आनी ती लुवंक मेळ्ळी ना। सगळें तुका पोनाक वचोंक लागली। जी वयली माती येयल्या पळय कंपनीची, तिका लागून ती तुका शेतूच करूंक मेळना। आनी आतां कंपनीन आमकां कितें सांगलें, आमी सादारण तुका म्हयनो जालो असो कंपनीक दिल्लें बरो की तेंच्यांनी उदीक दिवपाचें आहा पोंबलां, तो उदीकूय घालूंक ना आनी आतां शेताक उदीक ना आनी आमकां हें शेताक करूंक मेळना। कितें करचें तें सरकारान हेजेर लक्ष घालचें मातशें आनी पळोवचें बाबा ही शेताक कशी कितें आहा ती। आनी ती कंपनीन सांगलें आमकां ही ती सकयल माती आहा पळय ती शेतांनी तुमच्या ती सगळी काडून दिता म्हणून। ते अजून सुद्दां काय काडूंक ना आनी ती शेत हें करूंक मेळना। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।